येवकार हांव समृता कणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. एकी वाटेन उदका खातीर लोकांचे चल्ल्यात हाल जाल्यार पीडब्ल्यूडीच्या कृपेन मांद्र्या मोरजे व्हांवून वयता हजारांनी लिटर उदक. किडी गोट्यांच्या तांदळा उपरांत आतां सोसायटींतल्यान मेळपाक लागल्यात प्लास्टिकाचे तांदूळ. वेन्झी वेगश म्हणटा सरकारी करामत. रवी म्हणटा हयगय करपी अधिकाऱ्यांचेर करतलो कारवाय. मांद्रे आश्वे दर्या देगेर टार बॉलांच्यो राशी. मे म्हयन्याचे खारे न्हाण घेवपाक वचपी लोकां मदीं पातळा भंय. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हर घर जलच्या काळांतलो मे म्हयनो सुरू आसा. लोकांचे उदका खातीर हाल चल्ल्यात. पिवपाक लेगीत उदक मेळना जाल्यार पीडब्ल्यूडीच्या कृपेन रस्त्या वयल्या पायपलायनींतल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट वयताना पळोवचें पडटा. पळयात मांद्रे मोरजेचो सरकारी झरो. मांद्रे मोरजी ह्या रोडाचेर पायपलायन फुटलेली आसा आनी हांगासरल्यान कितलें उदक वयता तें तुमी पळोवंक शकता. हे सगळे रस्त्यार येयलेलें आहा उदक आनी कितलें उदक हांगा सांठलेलें आहा आनी कितले फ्लो आसा तो तुमी पळोवंक शकता. खूब जाणांनी हेच्यो कंप्लेनी बी दिल्लेल्यो खंय की बारीक बारीक पयलीं येताले तेन्नाच जर सारकें केल्लें जाल्यार बरें आसलेलें. आतां व्हडलें जेन्ना जालें तेन्ना आतां खंय तरी डिपार्टमेंट न्यूज आमची पळोवन म्हाका दिसता गोवा 365 सगळे हायलायट करीत आसता ते पळोवनूच म्हाका दिसता तांकां जाग येता. आनी हो जो स्पॉट आसा तो आश्वे आनी मोरजी हेच्या बरोबर मदीं रस्त्याचेर सारकें हे आनी सोदपाची गरज ना. जो मेन रोड आसा त्या रोडाचेरच हे पायप फुटलेले आसा आनी हांगासरल्यान थावजंड ऑफ आतां ह्या दिसांनी मे म्हयनो हांगा कोणाक उदक पिवपाक मेळना पण परिस्थिती अशी आसता हांगासरल्यान कितलेशे 1000 लिटर उदक फुकट वयता. कोणाचोच लक्ष ना. डिपार्टमेंटाचो तर नाच ना. निदान डिपार्टमेंटान हे आमची न्यूज गेल्या उपरांत तरी हे बेगीनतल्या बेगीन करचें. फाटले कितलेशे दीस तरी हे खंय चालूच आसा. बारीक बारीक आसलेले आतां ते व्हडले आसा. हांगा मे म्हयनो उदक कोणाकूच मेळना. जो तो कळशे घेवन खंय भायर वयता बांयो आटलेल्यो आसा आनी नळाक तर केन्ना उदक येयल्लें दिसत ना आनी ही टेल एंड पडटा सारकी. तेका लागून ह्या मोरजी भागाक म्हणटा थंय उदक पयलीं मेळना आनी जें मेळटा तें हें अशें रस्त्याचेर फुकटचें वयता. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, श्वेता गांवकार आनी शिवानी सांगेलकार. 2 महिने आदींच मडगांवच्या नावेली वचपाचो रस्तो हॉटमिक्स केल्लो. आतां परत सिवरेजीच्या कामाक लागून हो रस्तो परत फोडला आनी तातूंत आतां मातयेचो पिठो घालून रस्तो पुरयतात. ताजे परिणाम पावसांत दिश्टी पडटले. हो सरकारान चलयल्लो जिवाकडलो खेळ. आयकात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज तुमकां आमी दाखयतात हो जो रोड आसा हो मडगांव साकून नावेली आनी नावेलीच्यान कुंकळे हायवे तेगले कडेन आसा आनी आज सरकारच आमगेले पयशे लोकांले पयशे कशे वेस्ट करता तो पळय म्हणून आमी म्हणटात की सरकारा कडेन प्लॅन ना आनी प्लॅन नासले कारणान आज ह्यो गोश्टी घडटात. हांगा लोक कितलेशे पडले तरी पूण ऑथॉरिटी जागी जायना. आज एका 2 म्हयने पयलीं हॉटमिक्स घातलो. 2 म्हयने पयलीं हॉटमिक्स घालून आज परतो पडला सिवरेज डिपार्टमेंटात. हांव म्हणटा कलेक्टर कितें पळयता लोकांले जीव वयता ते पळयता कलेक्टर हांकां परमिशन दिवपाक. आतां कितले दीस जाले हे फोडटात सिवरेजी पायपलायन आनी हितून कितें घालतात माती घालता आनी वयल्यान हे जे हे आसा क्रेशाला वयले माती आसा पिठो आसा तो हाडून हेचेर वयर घालपाचो आनी हो घातल्यार उरता. फाटल्यान सुद्दां पळय घातले तितले भितर गेले आनी हो उरतलो आनी आतां पावस लागीं पावला. पावस लागीं पावले आसतना तुमच्या हांगा हॉटमिक्स घालपाक जातालो. कोट्यान रुपयाचो हॉटमिक्स घातला हेचेर. 1 रुपया भालोर करनासतना पिड्ड्यार करून उडयला. आमी हेचे खातीर म्हणटा की आमचे जे सरकार आसा ह्या सरकारा कडेन प्लॅन ना आनी प्लॅन नासले कारणान आज ही गत जाल्या. आज पळय कशें काम करता ते. हांगच्यान एक गाडी सुटना हांगा सायडीच्यान लोक गाडी पार्क करतात ते सुद्दां पळोवपाक कोण ना आनी दोनी सायडीच्यान फोडून दवरला आनी हेजेर आतां ट्रक चडयताले आनी लेवल करता म्हणटा
त्याचे पयलीं कितें त्याचे पयलीं लोकांनी मरपाचें हांगा हेजे खातीर सरकारान आनी जो PWD मिनिस्टर आसा हेजे कडेन एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकांनी की तुवें मातशें हेचेर लक्ष दिवचें आनी प्रॉपर प्लॅन तयार करचो आनी ह्या प्लॅना प्रमाण काम करचें ना जात जाल्यार अशें करून आमगे पयशांची वेस्ट लागतले आनी कामां म्हणटी जावपा ना लोक आमी फाल्यां मरतले आनी मागीर ब्लेम करून फायदो कांय ना हेजे खातीर बेगीच्या बेगीन जो PWD मिनिस्टर आसा हेणे एक्शन घेवचें म्हण लोक मागतात म्हणलें तेजेर सगळे फोडीत आहे क्रिकेट वॉज फोडा नाईल वॉज फोडा सगळे फोड उडयले हांव म्हणून आतां PWD पयलीं एका 2 म्हयने जाले हॉटलिस्ट काडले आतां फोटाचे आतां हॉटलिस्ट जाता कित्याक म्हणटा PWD हेचो फोडीत आनी आतां फोड म्हणून तेचे दोन वयताय आतां एक बेस्ट कॉन्क्रीट बेस्ट घातले वयतले आनी तिका सितारा कडेन थंय हे तो होड पडले कोण पळयना 4-5 दिसांनी कितू लोक पडला काल एकलो पडलो थिंगा तो म्हाका निलेश काब्राल हेजी एक्शन घेवपाचें स्ट्रिक्ट एक्शन घे तुज्या इंजिनियरा धाड हिंगा आतां फक्त माती घायल्या आतां फक्त बेस्ट माती घायल्या वयर 3 तूं रोड पळय कितें केलें तें आतां लोकांक मरपाचें तो नवीन गुडीन थिंग बॉम्ब मारता स्पीड चलय नाका आनी स्पीड चलय सांगता मोताय मनीस आतां हे हॉर्न पयलीं पुरोवपा जावपा जाय तेंका गव्हर्मेंटाक हे हॉर्न पयलीं एक्सिडंट जावपा न्हय आतां गोर हॉट जाल्लो आनी एक 2 दिसां पास येतो हिंगा आतां ह्या पासान मागीर फक्त मरपाचें लोकांनी तुका मारता निलेश काब्राला कडेन जात तितून पळय तुका इंजिनियर धाड आनी येता नाजाल्यार कित्याक मागीर पास ये मागीर कोण कितें जाय जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबल जाता मागीर गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सिव्हिल सप्लायतल्यान BPLांक मेळपी तांदळांत आतां प्लास्टिकेचे तांदूळ मेस्तुरात केल्ल्याचे उक्ताडार आयला. हो सरकाराचो भ्रष्टाचार अशें म्हणत वेंझी वेगशान कारवायेची मागणी केल्या. जाल्यार हो तांदूळ बदलून लोकांक नवो तांदूळ दितले. भायल्यान गोंयांतल्यान येवपी तांदूळ न तपासपी अधिकाऱ्यांक सस्पेंड करतले अशें नागरी पुरवण मंत्री रवी नायकान सांगला. मुळात किडीच्या आनी प्लास्टिकेच्या तांदळाक जबाबदार कोण हे कुवाडेच जावन रावला. किडींचे तांदळाचो विशय अजून न्हिवलो ना. बाणावलेचे एके सोसायटींतल्यान BPL कार्डाचेर हाडिल्ल्या तांदळांत प्लास्टिकाचे तांदूळ मेस्तुरात केल्ल्याचे दिसून आयले. लोकांनी थळाव्या आमदाराचे ते नदरेक हाडून दिले. वेंझीन मिडिया मुखार प्रात्यक्षीक करून मेस्तुरात तांदूळ प्लास्टिकाचे आशिल्ल्याचे दाखोवन दिले. पळयात. सिव्हिल सप्लायजान तांदळाचो जो इश्यू पयलींच आनी आज सकाळीं देखून एक सोसायटीन म्हणून रिपोर्ट केलो की तितून दे हॅव फाउंड वर्म्स म्हणून. आज हो आमी दाखोवपाक सोदता की देर इज प्लास्टीक रायस, सो कॉल्ड प्लास्टीक रायस मिक्स्ड इनटू द रायस. आनी हे कित्याक जाता? दिस इज प्युअर करप्शन. म्हणजे 10 किल रायसा 1 किल समज प्लास्टीक रायस घायलो इज करप्शन. आनी आज हो सरकार हुंयच वयना. म्हाका सदा दिस इज व्हेरी व्हेरी बॅड. वयल्यान आमचे कॅन्सर हेचो दुयेंस कित्याक जाता बिकॉज ऑफ दीस कायंड ऑफ थिंग्स. तुमकां जर तरी आज आमी दाखयलो हो जावन आहा नॉर्मल तांदूळ हो घायलो थंय. And all this is basically you will see it is going down if you see. आणि हो तांदूळ जो आम्ही इथून काढला that if you see it is all floating. आणि हो फ्लोट कोत तो तांदूळ तुम जरी तरी चोयलो जाल्यार हो फ्लोट कोत तो तांदूळ is quite different. हो चोयल जाल्यार is quite different. आणि एका why do we say it is called plastic? Because समज if we are going to burn it आणि हे बर्न करून जरी जरी दाखवले जाल्यार यू कॅन सी दॅट इट इज गेटिंग सो तांदूळ चोय प्लास्टिकाचो हो प्लास्टिका तांदूळ गेलो आनी एक बंद करचोय. हो बंद जालो. पयर हांवें रेशनासून तांदूळ हाडलो ते 2 दीस हांवें केले सगळे चिकट जाले मेरभर असो सगळे चितून पळो नासले. आनी मागीर हांवें ते उदकांत घाल म्हणटी सगळे वयर येवपाक लागलो. वयर येवन मागीर हांवें 2 दीस तशें केले. 3रे दीस म्हळ्यार हांव चोयतलें कितकोन जाता जाल्यार तोंडाक घायत जाल्यार सारकें चिकट जावपाक लागलो. मागीर हांवें ते उजल्यान चोयलो प्लास्टिकाचो कसो वास येता. तांदूळ हांव उजल्यान चोयलो तो म्हणटा मातशें सुमार आहा. आनी देखून हांव हे सदां येयला आनी आमचे अशेंच मेळ्ळो हांवें कितें करपाक तें. नागरी पुरवण मंत्री रवी नायकान आपली प्रतिक्रिया दिल्या. तो म्हणटा तांदळाचो साठो परत धाडटले, त्या जाग्यार नवो तांदूळ हाडून ताची पुरवण लोकांक करतले.
जे अधिकारी तपासले बगर तांदळांचो स्टॉक स्वीकारतात त्यांना सस्पेंड करतले. ऐकात रवी नायकात. सिव्हिल सप्लाय जो माल येता तो माल आमकां मुन्सिपल फेडरेशना कडेन येता आनी तो माल तो आमची गुदावणी येता तो कोणाक काय खबर ना खंयच्यान खंयची गुदावणी तो आनी त्या प्रमाणे माल तो जो आसा तो एखादो आमकां डायरेक्ट माल येता ट्रेनीन तो कसो आमी काय चेक करना तो माल येता त्या प्रमाणे माल आसता त्या प्रमाणे आमी माल दितात पूण आमी लोकां तरी कोणाक तरी माल कितें आशिल्लो मेळ्ळा जाल्यार चल वास्कोच्यान आमी सगळं तो रिप्लेस करतले आनी लोकांक परत आमी पण आता होतो डायरेक्ट तांदूळ येता म्हणजे तेजे बद्दल आतां नियंत्रण आनी आमी घेता आसतना पासून चेक करून सारकें चेक करून घेवपाचें तशें आमी ऑर्डर सुटले आनी चेक करून नासतना घेतलो जाल्यार त्या इन्स्पेक्टराक आमी सस्पेंड करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, कृष्णा नायक आणि ओमकार देशप्रभू. मे महिन्यातले दर्यादेगावयले खारे उदकाचे नाण ही गोंयकारांची परंपरा जावन रावल्या. खारे उदक न्हातकच बरीच दुयेंसां ना जातात असो बऱ्याच जाणांचो समज. देखून हांगा लोकांची न्हावपाक गच्चमुड्डी जाता. पूण मांद्रे हरमलचे दर्यादेगेर टार बॉल व्हांवून आयिल्ल्यान बोवाळ पडला. ऐकात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हरमल मांद्रे ब्रिजार टार बॉल्स कालच्यान खूबच येवपा लागले. म्हाका दिसता ज्यो बोटी बी आसा ते आपली ऑयल बी सोडटा आसतले. पूण ह्या दिसांनी हो जो हे आसा मे म्हयनो तो न्हावपाचो असो आसता आनी सगळो लोक कितलोसो लोक जगावयलो लोक बिचाचेर न्हावपाक येता आनी तांकां हे टार बॉल्स आसल्या कारणान न्हावपाक मेळना कारण इन्फेक्शन सुद्दां जावंक शकता अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे एक अशी आसूं बोटीन ऑयल सोडूंक शकता आनी अशी खंयची कंपनी सोडूंक शकता आनी समुद्र आपूण पोटान घेयना तो डायरेक्ट बिचाचेर सोडटा त्या कारणान तो सगळो हे ऑयल वयर येयल्ली आसा. ताची ट्रेडिशनली न्हांवप आसता म्हणजे ते वर्सान एकदां न्हातात म्हणजे जवळ जवळ अशें की औषधी कशें वखदां जाल्यार ते तेंचे हेल्थाक बरें दिसता अशें ट्रेडिशन पयलीं पासून चालू आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकर आणि शिवानी सांगेलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मोका चक्रीवादळ आयतारा सांजवेळार बांगलादेश आनी म्यानमार दर्यादेगेर पावलो आनी गोंयांत ताका लागून दाटिल्ली कोपां अजून मेरेन तरी कमी जावपाची शक्यताय ना. पूण ह्या सप्तकांत हवामान सुकें उरपाचें आशिल्ल्यान पावस पडपाची कांयच शक्यताय ना. या सप्तकात तापमान 1 ते 2 डिग्रीन वाडपाची शक्यताय आसा, पूण हवामान थंड उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. फाटल्या कांय दिसांक तापमान 35 डिग्री जावन थीर उरलां. पूण ह्या सप्तकात तापमान देंवपाची शक्यताय आसा. उणें तापमान 28 डिग्री उरोन रातचें हवामान गरम उरतलें. मंगळारचें उणें तापमान 27 ते 28 डिग्री भितर उरतलें. 19 तारखे मेरेन हवामान सुकें. ह्या सप्तकाचे अखेरेक तापमानात 2 डिग्रीन वाड. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस. साउथ वेस्ट अरबी दर्याच्या पोर्ट धन्याक नेटाच्या वाऱ्याची शिटकावणी.
ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.